मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. येया म्हजे सशी सोमेस्त तुम्ही कष्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू. क्रिस्त देय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, थोड्याच तेंपा आदी एक कुटाम म्हाका भेटोवंक आयिल्लें आनी पार्लरांत तांचे लागीं उलयता आसतना तांचे जिणेचे समस्ये तांणी सांगूंक आराम केले. एका फाटल्यान एक ल्हार तांच्या जिणयेंत मारूंक सुरू जाल्लें. एका रितीन शेवटल्लो अणभव तांचो, धनीक शेवटल्लो अणभव तांचो. आनी मोदें मोदें ती हर एका घडीत उपरांत अशें सांगतली, फादर हे कश्ट कित्याक, हे समस्या कित्याक, देवान कित्याक अशें केलें, आमकां कित्याक अशें घडटा, देवान आमचो हात सोडला गे, देवान कित्याक आमकां हे कश्ट धाडल्यात. आनी हे सवाला विशयान हांव थोडे चिंतूंक भायर सरतना, भाऊ भयणीनो, कश्ट आमकां कित्याक येतात, समस्या खंयतावन येतात, कशें उपजतात आनी ताचे तावन आमी कशें सुटका जोडयेत, ह्या विशीं थोडो नियाळ आमी करया. 90% कश्ट देवातावन येना. जायते फावटी आमी म्हणटा, देवान म्हाका कित्याक असले कश्ट दिल्यात, देवान आमकां कित्याक अशें जावंक सोडलां. भाव भयणीनो, कश्ट देवान दिवचें न्ही. जायते फावटी आमी त्या कश्टाचें मूळ कितें गे म्हणून आमी समजून घेना, त्या देखून आमी चिंतता कश्ट खंयतावन येवचें म्हणून. जेन्ना वी गो टू द रूट्स, ते मूळ आमी समजून घेता, ते जाल्यार कश्टांक, ह्या कश्ट म्हणल्या समस्यांक परिहार आमकां सोदूंक जाता. खंयतावन ते कश्ट येता, सगळे आमी कश्ट जाता, वय न्ही, ल्हान तावन प्रायस्ता पर्यंत हर एक आमचे कश्ट आसात. जावं बरो कुटुंबा जिवितांत, संबंदांत, शिकपांत, हर एक संगतींनी भाव भयणीनो, कश्ट म्हणले ते एक विशयांतल्यान आमी हर एकल्यांनी पाशार जावंक आसा. तर कश्ट खंयतावन येतात. पयलें जावं पुरो कश्ट, रॉंग चॉयस ऑफ आवर लायफ. सूख विसवणे तावन कश्ट येतात. जायते फावटी आमी सूख विसवण करता आसतना कश्ट आमच्या जिवितांत भितर सरतात. जावं पुरो एकलो बायकाचेर फास्ट वेता, रॅश रायडींग, एक तरणाटो, आनी एक हातांत मोबायल. एका कुशीन फास्ट वेता आनी एक हातांत मोबायल घेवन उलयता. कितें जाता, वचून बायक आपटता. आनी उपरांत भाव भयणीनो, आमी म्हणलें जाल्यार देवान कित्याक हे कश्ट म्हाका दिल्यात. ताचो पांय फ्रॅक्चर जावन तो न्हिदून आसल्या कारणान विचारता, देवान म्हाका कित्याक हे कश्ट दिल्यात. भाव भयणीनो, कश्टांचें मूळ देव गे, ताणें घेतिल्लो सूख निर्धार न्ही गे, सूख विसवण न्ही गे. बायकाचेर पयलेंच फास्ट आमी वेता आसतना जागरूक जावंक जाय, आनी दुसऱ्यान त्या बायकाचेर वेता आसतना मोबायलार उलोवंक सुरू केल्यार आपटोवचें सामान्य न्ही गे. सूख विसवण ताणें केली आनी कश्टांक ताणें आव्हान दिलें. आनी दुसऱ्यान म्हण येत, आमी करची ती सूख विसवण. थोड्याच दिसा आदी एक स्त्री गळगळ्या रडोवन ती आयली. थंयसर बसोवन ती रडोवन आसली. आनी हांवें विचारलें, कितें जालें बाय. आमच्याच पूण शेतांत ती थोडे आधार मागूंक आयिल्ली. कितें जालें म्हणून हांवें विचारलें. ती म्हणली, फादर, म्हजो घरकार आस्पत्रेंत आसा. डॉक्टरांनी ताका तो वयर पडचो ना, वाचचो ना म्हणून सांगलां. कितें जालें. ताचें लिव्हर सगळें गेलां खंय फादर, लिव्हर सगळें गेलां खंय. देखून डॉक्टरांनी ताची आशा सोडल्या, पूण आस्पत्रेचें बिल्ल करूंक कितें कुमोवंक मेळत की म्हणून हांव हांगासर आयलां. सगळें कशें लिव्हर गेलां. एकदम पियेतलो फादर. ताचे पियोवण्या वरवीं सगळें सत्य नासलें. आज तो ह्या स्थितीक पावला. भाव भयणीनो, रॉंग
विसवण ताचे सूख विसवण ताचे रॉंग चॉईस म्हणटा आमी सूख विसवण ताणें केल्ले चड पियेल्यार लिव्हर वसोंकूच जाय लिव्हर पाड जावंकूच जाय भलायकी बिगडोंकूच जाय ताणें सूख विसवण केल्ली आनी ताची भलायकी पाड जाली आनी कित्याक म्हाका हे कश्ट म्हळ्यार जाता गे भाव भयणीनो पळया कश्ट आमी कशें कश्टांक आव्हान दिता देवान जायते फावटी आमी चिंतता आमचेर कश्ट धाडचे म्हणून न्हय आनी ह्या संदर्भांनी कश्ट येतात आमी देवाक शीन उसारता देवान कित्याक म्हाका अशें केलें म्हणून भाव भयणीनो जायते फावटी आमी उडास दवरया आमी सूख विसवण करना कश्टां संपता नाय देव आमकां तीन तावणी राखता पूण सूख विसवण आमी करता आसतना देवान आमकां हर एकल्याक स्वातंत्र्य दिला फ्रीडम ही रेस्पेक्ट्स अस तो आमकां मान दिता जें कितें आमी विसता ती विसवण करून तो सोडता कित्याक हर एकल्याक आमकां जाणवाय दिल्या खंयचें बरें खंयचें वायट विसचें म्हणून पूण आमीच स्वार्थ कुशेन वायट विसता आसतना कश्टांक एका रितीन आव्हान दिता आसतना तो कितें करूंक शकतलो आनी दुसरें जावं पुरो कश्ट दुसऱ्या तावणेंचें कश्ट दुसऱ्या तावणेंचें साहित्यांक आमकां आमचे भितरच थोडे कश्ट आसात थोड्यांक जावं पुरो 4 जाणां आसल्याडे वचून रावंक उलोवंक जायना थोड्यांक बरें करन न्हेसोवन खंयच्याय कार्याक वचोंक जायना थोड्यांक आमकां शिकप आसा सकट आसा थोडे एक तरणाटो म्हणून आसलो ग्रॅज्युएशन ताचें जालां बरें शिकला तो बरें वाचूंक येता वाचूंक येता बरें कोंकणी वाचता पूण थंयसर वयर येवन वाचूंक म्हाका जायना कितें हातपाय कांपल्या बरी जाता जीब सुकल्या बरी जाता आनी एकल्याचे कश्ट ताका ताच्या वयर असल्या अधिकारांक पळोवंकूच जायना तांच्या आतां सकला काम करूंकूच जायना तांकां पळयतना एका रितीचो तासार मनोभाव ते कितें वायट करतात म्हणून न्हय ते कितें अन्याय करतात न्हय पूण तांकां पळोवंकूच जायना तांकां फूड करूंकूच जायना असले समस्या भाव भयणीनो थोड्यांक हे समस्ये जावं पुरो आवयच्या गर्भांत जावन आयल्या म्हणजे ह्या भुरग्याक ती गर्भेस्त आसतना त्या आवयक दुसऱ्यांनी एका रितीन कश्ट दिल्ले जावं पुरो ते भुरग्याचे परिणाम पडोवन ताका लागून कश्ट जावं पुरो वा जायते फावटी केदळा आवय बापाय जल्मोच्या भुरग्याक स्विकार करूंक तयार नात ह्या वरवीं ताच्या जिणेंत कश्ट आयल्यात जावं पुरो ह्या हेरांच्या करम वस्तेन एक व्यक्ती कश्ट जावं पुरो भाव भयणो हांगासर दुसऱ्यान तावन येवचे हे कश्ट आनी तिसऱ्यान फ्रॉम द इविल स्पिरीट पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत आमी म्हणटा हांव थंयसर वाचता आमी पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 थंयसर तो म्हणटा गरज घालच्या सिंहा बरी देवसार आमकां राखण आसा गरज घालच्या सिंहा बरी देवसार राखण आसा जायते फावटी आमकां ह्या वायट शक्तींत कश्ट येवचे आसा केदळा आमी ताच्या कुशीन एका रितीन लोकता तो खंडीत जावन आमकां ग्रासूंक प्रयत्न करता लुकाचो वांजेल अध्याय 13 वाक्य 10 थंयसर आमी पळयता देवसरान पाट बगयल्ली स्त्री एक स्त्री आसली जी 18 वर्सां तावन देवसरा निमती कश्ट जाली सगळी स्थिती बागवल्ली आनी नीट उबे रावंक तिका जायनातलें आनी जेजू तिका ह्या कश्टां तावन सुटका दिता भाव भयणीनो पिडा शिडा कश्ट थोडे फावटी ही वायट सकती आमचे ते हाडूंक शकता हे 3 रितींनी आमच्या कुशींत आमी कश्ट कशे येतात सूख निर्धारांत तावन हेरांत तावन वायट शक्ती तावन अशे विविध रिती आमकां कश्ट येवचे विशीं आमी पळयले आनी दुसरे रितीन आमी पळोवप येता देव जायते फावटी कश्ट येवंक सोडटा तो कश्ट दिना पूण आमकां येता आसतना ते सोडता कित्याक परिवर्तना खातीर फॉर द ट्रान्सफॉर्मेशन भाव भयणीनो जायते फावटी आमचें परिवर्तन बदलावन ट्रान्सफॉर्मेशन आमी म्हणटा केदळा जाता आमच्या कश्टा वेळार न्ही गे ह्या कुटुंबाक जायते कश्ट आयले समस्या आसले पिवणे आसले देदस्पोरी कुटुंब इतले कश्ट नासले एक दीस निर्धार घेता आमी सट्ट्यांनी पडटा वचूं जाय कोणी सांगता पडटा गेल्यार बरें जाता म्हणून आनी तो व्यक्ती ताच्या कुटुंबा बराबर पडटा वेता आनी थंयसर तो समजता म्हज्या जिवितांत म्हज्या वायट चाली वरवीं सगळ्यांक कुटुंब कश्ट येता म्हणून भाव भयणो थंयसर परिवर्तन जाता पळया देवान थंयसर कश्ट येवंक सोडलें आनी थंयतावन परिवर्तन जालें पूण उडास आमी दवरया देव कश्ट येवंक सोडटा आसतना बेश्टेच त्या व्यक्तीक देसवाड करच्या खातीर न्हय बगार परिवर्तन हाडच्या खातीर ताचें जिवीत आनीक सोबीत जावच्या खातीर थोडे फावटी जिवीत बरेंच आसता पूण जाल्यारय आमकां कश्ट येतात आनी ह्या वेळेचेर आमी देवा विचारल्यार आमकां जायते फावटी जाप मेळना पूण त्या कश्टांत भाव भयणीनो
देव भोव सोबीत तरान आमकां आकारता, भोव सोबीत तरान आमकां आकारता. बरें जिवीत जाल्यार आनीक तें बरें जावच्या खातीर देव थंयसर तें आकारता. हे कश्ट आमच्या जिवितांत वांकडे गीट जावंक पुरो, कश्ट आमच्या जिवितांत वांकडे गीट जावंक पुरो, पूण त्या वांकड्या गिट्यांनी देव नीट बरयता. आमी अपुरबायेन पळोवचें जाल्यार उत्पत्ती पुस्तकांत जुजे एका रितीन कश्टलो, ताच्या भावानी ताका त्या बांयत घालो, एका रितीन तो कश्टलो. पूण अनेका दृश्टीन ते कश्ट ताका सोबीत करून आकारतात आनी फारेवाच्या रावलेरांत उंचल्या स्थानाक तो वचून पावता. एकलो व्यक्ती म्हणजे लागीं मेळोंक आयलो, तो म्हणलो फादर म्हज्या जिवितांत मस्त कश्ट आयले, मस्त कश्ट आयले, देदस्पोट जालो, देस्पाट नाश जावन गेलो म्हूण चिंतलें. पूण ह्या कश्टा वेळांचेर म्हाका देवान ताच्या लागीं हाडलो, कोणूच म्हाका ना म्हूण बगतलें. आनी जायते फावटी हांवें हेरांक सांडून म्हज्या खऱ्या मस्तेन हांव हे कश्ट आव्हान केल्लें. पूण ह्या कश्टांनी देवान म्हाका परिवर्तन केलें आनी सोबीत तरान म्हाका आकारलो, सोबीत करून म्हाका देवान आकारलो. आनी एक व्यक्ती भाव भयणीनो, बरो मनीस चड सोरो तो पियेनातलो, आमाल पियेनातलो, पूण ताचे संवये प्रमाणे ताच्या कामांतलो अर्द वांटो सोऱ्याकच वेतलो म्हणत. पूण आमाल जावन कोणें उपा दिवचो मनीस न्हय. एक दीस अशेंच संजेचे इल्लेशे पियोन घरा पाटी येता आसतना पडलो आनी ताच्या पांयाच्या गांठीक कठीण मार जालो. सुमार 4 म्हयने ताका हलोवंक जावना. एका रितीन भाव भयण तांच्या कुटुंबांत ते कश्ट, कित्याक एकलोच तो आसलो, काम करून त्या कुटुंबाक पसतलो. 4 म्हयने कश्ट. ह्या कश्टा उपरांत ताका एक लिसांव मेळ्ळें. ताणें जें कितें तो इल्लेंय पियोन आसलो तेंय ताणें सोडलें आनी ते पयशे उरले. ते उरिल्ल्या पयशांनी ताचें घर ताका बरें करून सोबीत तरान करूंक तो शकलो. आनी तो ताका भेटिल्ल्या वेळार तो व्यक्ती म्हणलो, फादर पयलीं हांव इल्लें पियेतलो, जे पयशे हांवें उरय वेते आसले ते सोऱ्याक वेताले, पूण जेन्ना हांव पडलो त्या दिसा हांवें सोरो पिवचो सोडलो आनी निजायकी ते पयशे उरले आनी म्हजें घर सोबीत केलें. आतां म्हजें कुटामी सोबीत जालां. पळया भाव भयण, ते 4 म्हयने ताका बगलें देवान म्हाका कित्याक सोडला. हे कश्ट कित्याक हांव कोणायक उपा दिवंक वचनातलो, कोणायचे अन्याय करूंक हांव वचोंक ना, पूण देवान म्हाका कित्याक हे कश्ट दिल्ले म्हणून 4 म्हयने ताका बगलें. पूण उपरांत तो म्हणटा त्या 4 म्हयन्यांनी देवान म्हाका निजायकी म्हजें जिवीत परिवर्तन केलें आनी सोबीत तरान म्हाका आकारलो. पळया, देव कश्ट येवंक सोडटा आसतना निजायकी ताचें फलितांश म्हूण येता परिवर्तन आनी जिवीत आनीकय बरें जावचें, भोव सोबीत तरान देवान आकारचें. जर तर देव सरतावन ते कश्ट आमकां आयल्या जाल्यार, आमचेच सूख बीन सोवन येतावन ते कश्ट आयल्या जाल्यार भाव भयणीचे निमाणे फलितांश जावन आसा देस्वाट आनी नास आनी लुकसाण. पूण देव तरेपटी कश्ट येवंक सोदता आसतना थंयसर भोव सोबीत रितीचें फलितांश म्हूण येता परिवर्तन आनी जिविताचें बरेंपण आमकां दिसून येता. वायट आसलें देव निमाणें बरें करता. आमकां तें वायट दिसूंक पुरो, पूण ताच्या सक्तेचेर त्या कश्टा वेळार ताची खोशी आमी जाणत आसतना तें वायट आसलें देव बरें जावन परिवर्तन जावंक आमकां आदार दिता मात्र न्ही, तो वाट दाखयता. आनी दुसऱ्यान जावन आसा भावार्थाची तपासणी. भाव भयणीनो, कश्टा वेळार भावार्थाची तपासणी जाता. सांपेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 6 अपुरबायन सांपेद्रू बरयता. थंयसर हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार कितें जालें. फुटाक घालून व्हरोन पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. जायते वेळार भावार्थाची तपासणी आमची जाता. कश्टा वेळार भाव भयणीनो, हर एकल्याची आमची भावार्थाची तपासणी जाता. आनी तपासणी जाता आसतना नीज घट भावार्थ आमचे थंय आसा जाल्यार तो भावार्थी जिवीत परजळोंक शकता. जोप्रवादी पळया, देव म्हणलो हांव ताका नाडटां, तपासणी करता, आनी तपासणी जाली. त्या तपासणीच्या निमाणें तो परजळ्ळो, ताचें जिवीत परजळ्ळें.
देवाचेर खंडीत पातयेनी दवरन हांव जियेता म्हणालो तो, दृढ पातयेनी दवरन हांव जियेता म्हणालो. भाव भयणो, निजायकी ताचे बाबार्थी जिवीत थिंसर परजळ्ळें. आमची हर एकल्याची बाबार्थाची तपासणी ह्या कश्टा वेळार जाता, पूण कोणाक विंचताय म्हणून स्पश्ट थिंसर दिसून येता. ही बाबार्थीची तपासणी जाता आसतना एकच बाबार्थ गट आसा जाल्यार तो परजळटलो, बाबार्थ ना जाल्यार थिंसर निजायकी आमकां हर एकल्याक दिसून येतलें कितलो म्हजो बाबार्थ जावन आसा. भांगार पळया, उज्यांत घालून थंयसर ताची तपासणी करता आसतना त्या उज्यांत तें लासतना नीज भांगाराचें क्वॉलिटी म्हणटा आमी, क्वॉलिटी नीज भांगाराचो गूण थंयसर दिसून येता. तशेंच भाव भयणो, जायते फावटी आमचें जिवीत सोबीत आसूंक पुरो, बाबार्थ आसा म्हणून हांव पुरो म्हणूंक पुरो, आनी निजायकी आमचें मागणें बाबार्थ आसा म्हणून दाखोवन दिता जावं पुरो. पूण जेन्ना कश्ट येतात त्या वेळा नीज बाबार्थ आमचो दिसून येता, बाबार्थाची तपासणी थंयसर जाता. कश्ट म्हणलो उजो आमकां निजायकी प्युरिफाय करता म्हण येता, नितळ करता, निर्मळ करता, नाका जाल्ल्यो संगती काडून भायर उडयता. आनी तिसऱ्यान कश्ट थोडीं जाणां भोगतात सर्गींच्या राजा खातीर. सर्गींच्या राजा खातीर कश्ट भोगची साहित्य आसात. सर्गींच्या राजाक साक्ष दिवच्या खातीर, देवाक साक्ष दिवच्या खातीर, ताणें विसलो बाबार्थाक साक्ष दिवच्या खातीर तुमचे मुखार एक गडीत दवरूंक हांव आशेतां. ओरिसांत त्या माणिकेश्वरी गांवांत त्या जिल्ल्यांत थंयसर परोकीत नायक आनी कणकलता म्हणलें एक जोडें आसलें. आनी थोड्याच वर्सां आदीं आमी जाणां, थोड्याच वर्सां आदीं आमच्या क्रिस्तांवांचेर थंयसर जाल्लो हल्लो, आनी ह्या वेळाचेर ह्या परोकीत नायक म्हणल्या एका तरणाट्याक धर्मांतल्यांनी धरलो आनी एका घरामुखल्या, तांच्याच घरामुखल्या रुखाक बांदलो आनी ताका प्लास्टिकार एवडायले. आमी जाणां प्लास्टिकाचो उजो आमच्या हाताक तिकेशे लागल्यार कितली दूख आमकां भोगता. आनी रेवडावन ताचे लागीं म्हळ्यार तुजो धर्म सोडून नातल्यार आमी तुका उजो दिवन जिवीशी मारता. क्रिस्ताक सोडो, तुज्या धर्माक आदल्या धर्माक तूं फाटी ये, नातल्यार तुका आमी उजो दिवन जिवीशी मारता. तो म्हणालो म्हजो धर्म सोडूंक हांव तयार ना. जाचेर हांवें म्हजो बाबार्थ दवरला, जाका हांव साक्ष दिवंक तयार आसा, ताका हांव सोडूंक तयार ना. ताच्या बायलेक ताणें सांगलें तूं सोड, ते जाल्यार हांवें तुज्या घोवाक सोडटलें. ती म्हणाली जेजूक हांव सोडिना, जेजूक हांव सोडिना. ताचेर आमचो बाबार्थ. आनी भाव भयणीनो, ताका उजो दिवन ताणें उलपायलें. हें जावन आसा कश्टाचें सर्गींच्या राजाक साक्ष दिवच्या खातीर. जायते जाण आसात ह्या दिशेन कश्ट सोंसल्ले ताच्या राजाक साक्ष दिवच्या खातीर. कश्ट हेरांतावनूच ताच्या राजाक साक्ष दिता आसतना हे कश्ट हेरांतावन आमकां येजय म्हणून ना. जायतीं जाण आपल्या जिवितांत थोड्यो संगती उण्यो करना, थोड्यो संगती उण्यो करना, आपणाकच थोडी दंड दिवन ताच्या राजाक साक्ष दिता आसतना कश्ट भोगची जायतीं आसात. हे जावन आसात कश्ट ताच्या राजा खातीर, ताच्या राजाक साक्ष दिवच्या खातीर. भाव भयणीनो, आनी चवथो वांटो कश्ट जावन आसात सोमयेच्या सोडवणेच्या कश्टांत, त्या पाशावांत वांटो घेवचें. जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस आपुरबायची सांतेन 9 वर्सां मात्र कॉवेंतांत ती जियेली. 24 वर्सांच्या प्रायर ती देवाधीन जाली. पूण त्या 9 वर्सांनी तिणें सोंसल्ले कश्ट आपल्याच कुडीच्या पिडे वरवीं जावं पुरो. ह्या समुदायात जियेत आसतना हेरांतावन मेळिल्ले ल्हान ल्हान कश्ट तिणें सोमयाच्या सोडवणेच्या पाशावांत एक केलें. म्हणजे जें कितें क्रिस्तान केलें आपल्या कश्टा वरवीं आमकां, तुका आनी म्हाका हर एकल्या बाचावी दिली, तशेंच तिचे कश्ट तिणें हेरांच्या सल्वसावा खातीर मोगान सोंसलें. त्या वेळा भाव भयणीनो, कश्ट फकत ते कश्ट एक जडाय म्हणून दिसून येना. बगार आमी सोमयाच्या त्या सोमयान सोंसुल्ल्या त्या कश्टांत निजायकी वांटली जाता. ह्या कश्टा वरवीं आनेकल्याच्या सल्वसावा खातीर आमी वावुरता. त्या वेळा कश्ट म्हणलें सवाल जावन उदेना. बगार एक वस्त आमी स्विकार करयत आसले, एक विशय आमच्या जिवितांत कुशेन स्विकार करचो तसलो आमकां जाता. भाव भयणीनो, हांवें सुरवेरच सांगलें कश्ट येता आसतना ताच्या मुळाक वयचें गरजेचें म्हणून. एक आवय आयिल्ली आपल्या पुताकान, फादर वो कितें सांगलें रे आयकना. 9वें दिसा फादर करता घरांत हांव आसता म्हळ्यार कितें सांगलें आयकना. त्या वेळा हांवें तांच्या घरा वचून उलयता आसतना थंयसर पळयलें आनी एकलें धाकटें भयण ताका आसलें. आनी
ही आवय हे बहीण कितें हे धाकटें कितें सदां सक्कर दितालें. सक्करान बसून न्यूज पळयतालें. ते म्हणलें कार्टून म्हणून. रप्पा कार्टून दर पुता कार्टून घालया म्हणालें. कार्टून चॅनल घालें. उपरांत म्हणलें म्हाका चॉकलेट जाय. फ्रिजान उकतें वचोन चॉकलेट काण केली. कितें विचारलें तें सक्कर दिलें. आनी भुरग्यां पळयता आसतना म्हाका कळ्ळें. हांवें म्हळें आवयक समाजचो हांगासर आसा. बाय समाजचो हांगासर आसा. त्या पुताक तुवें तशेंच चलयलें जावं बरो. ताणें विचारलें सगळें दिलें. आनी आज तो परतून विचारता तूं दिवंक तुका फाटी मुखार करता आसतना तो घडामोडी करता. आतां कश्ट खंयतावन आयिल्लें. कोण कारण जालें. ती आवयस न्ही गे. जाय जाल्यार सक्कट तिका दिलें त्या पुताक. आज मेळनातल्या वेळार तो कितें करता. निजायकी घरांत आवाज करता. आसलें बरो फुटयता. रागान भरता. कडकडटा. घर सोडून वेता म्हणटा. आतां कश्टाचें मूळ खंयसर आसा. भाव भयणीनो जायते पटी आमी म्हणूंक पुरो कश्ट भायर तावन आयले. ताणें दिलें आनी दिलें. कश्टाचें मूळ आमी समजोवया. त्या जाल्यार कश्टाचो परिहार आमकां दिसून येतलो. तर जायते पटी आमी हेरांचे कश्ट हाळू करूंक वाट आसा गे. पयलें आसा वाट सोमी. पयलें आमच्या पातकां खातीर भोगसाणे मागया. उपरांत हेरां खातीर आमी विनंती करया. आनी खंडीत जावन येया मुजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्ट दिलो आनी हांव तुमकां विशय दितलो म्हणलो सोमी आमकां हर एकल्याक विशय दितलो. पूण पयलें कश्टांचें मूळ आमी समजोवया आनी उपरांत कश्टांचो परिहार आमी सोदया. आनी त्या जाल्यार सोम्या ताण आमकां खंडीत जावन विशय लाभतलो. मोगाळ सोम्या तुवें सांगलें कश्ट दिलेलो मुजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशय दितलो. आमच्या जिवितांत सोम्या जायते कश्ट आसात. जायते बडी ह्या कश्टांचें मूळ कितें म्हणून आमी समजून घेवंक शकना. तुज्या आदारान तुज्या सक्तेन तुज्या प्रेरणान सोम्या कश्टांचें मूळ कितें म्हणून आमच्या जिणेन समजून घेवन त्या कश्टांत भायर येव परिहार सोदूंक तूंच आमकां आदार दे. सो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनाक. आमेन. देवान आमकां दिल्या एका वय तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय. उत्तम रचना देवाची कुणा पवित्र सभेची नितळ निर्मळ कुरपेवोन स्त्री परचेक दया मागतेली आमकां मोगान वेंगतेली मेळची ना शारोतीन दुसरी. ती हसणे तोंगो सोडूंक शिकयता. एका निजा देवा काळजान पेटोवंक आपयता. जिणेकूच वेग मारूंक आदार लाभयता. दुस्मानांक राखण दिवून सर्गाक पावयता. Genie